गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहा? सगळीं होपसो सगळीं बरी आहा म्हणून. आयज 24 फेब आनी आज जाले 11:30 आनी आमी वयता पिलार. 2 काम आहाय पिलार आगोर आनी मीठ काड मोठे मीठ हे माडांनी आमच्या गाइस आयज जातोय ते मुवी टाइम काय शूट करून ना वाटे शूट करता 3:55 शो ऑलरेडी 3:30 जाले. ताका लागून गारगोळ शूट बी करूं रावना डायरेक्ट थिंग मेळटा तुमकां. आमी येयले मुवीक हांव आनी मॅफी 3:40 जाले 45 जाले 55. आयजूय आमी वयल्यो टिकेटी काडल्या. ते मॅफीक वयल्यो टिकेटी काडून त्यो ताका बरो दिसल्यो. ताका लागून ताका आयजूय वयली टिकेट काडल्या. आनी पोंच्या आयनॉक्सान येयल्या मुवीक. दिसोन अशें लायक मुवीज भोंवपाक. मॅफी म्हाका हिंग हाडीत जाल्यार अशें बरें भोंवडयता अशें केन्ना हें कोन्न तो म्हाका. ताका लागून भोंवपा येताय. मागीर बाबा मामी कोण दिवन येताय. तो ल्हान आहा न्हू ना ताकाय वताय भोंवपा. अशें मुवीक बी पावल्यार तो रावपा ना. ताका लागून हिंगा व्हडलें एग्जिबिशन आहा. मागीर काय मुवी सोंपल्या उपरांत तुमकां दाखयता. ओके तो वयता. Lost in neon signs, and you get wearied of the sounds and echoes. पयलीं आतां हिंगा कितें एक्जिबिशन काय कितें तरी चोयता वचून तुमकांय दाखयता. एखादी आवाज नमी येयले बिल्डिंग तरी लाइव म्यूजिक चालू. एवरी डोर एक्झिबिशन.
ना मातशी क्लिपिंग्स काडल्या गेलो हा म्हणून गारोयते आतां मिले बेलपुरी खावपाक रुची येयले बेलपुरी चाव खूब टायम जाला हांव पुना येयले खावपाक गायज आमी आतां कारकेदो पावलोली आनी पावले उपरांत मातशें बाबा कडेन हेळ्ळें कित्याक बाबा व्हरोना आहलो न्हू हांवें मुवीक गेलें तेन्ना आनी आतां मेफी मिठूक लायता मिठू आमगे येदो व्हडलो जालो तरी पूण मिठूक कांय खायना मेफी तेका लायता आतां आमी तेका हें तेगे जेवण हाडटा तें जेवण कितें मिक्स कोता आनी तो लायता हांव जाल्यार तेगे बोगले वचना जाल्यार म्हाका पयलीं घास मारलो तें ल्हान आसतना भिता हांव वचना तेजे बोगलेक आनी आतां व्हडलो जाला सगल्यांक घास मारता मामी तेका लायताले मेफी हॉस्पिटलांत आहा तेन्ना म्हूण आतां मामीकूय घास मारता मिठू तेका सोदता मेफीकूय सोदता तेगे आवाज येयलो उपरांत आनी व्हडल्यान हें कोता हांव तेका लावपाक हांव भायर वचना भिरांत दिसता म्हाका लावपाक आनी फोंडच्यान एग्जिबिशनान तें 3 दिसांचें तेजें कितें आहा तें 3 दिसां डिफरंट आहा कितें आहा बोर्ड मारलो आहलोलो सो त्या बोर्डांनी चोवपा आमी वचोना मागीर बेलपुरी खायली आनी म्हाका रुची येयलो बेलपुरी खावपाची बेलपुरी खायली आनी आमी डायरेक्ट गाडी येयली आनी खूंय आनी वाटे आनी खूंय आमी वचोनाय आनी म्हाका गाडी येयली आनी बाबा बोगले हेळ्ळे हांव येता म्हळ्यार बाबा न्हिदलोलो सकाळी हांव 3:30 गेलो न्हू तो न्हिदोना आहलो मागीर न्हिदोंकू ना मागीर हेडोंक गेलो भायल्यान भुरग्यां बोगले आनी मागीर येवन न्हिदोलो तो न्हांवोन न्हिदोलो रोखडो उठयलो तेका आनी आतां हेटा चवथीशी गेला आतां म्हाका बोगलीक आहलोलो आनी मिठूगे आवाज येता आसत तुमकां आनी ओके मागीर हालची ब्लॉगां मेळटा गायज आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोत्ता इफ तुमकां आमगेले ब्लॉग बरो दिसोले जाल्यार लायक कर शेअर कर आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके मेळचें नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय गायज